गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर थंबनेल तर तुम्ही पळयलेच आसतले, सो थंबनेलावरसून तुमकां आयडिया गावलीच आसतली. आनी त्याच बरोबर खूप दिसांनी अशें रिलॅक्स अशें बसून व्हिडिओ स्टार्ट केला. आय थिंक सो खूपच दीस जाले, कारण हालींच्या दिसांनी तुम्ही पळयलेच आसतले की हांव खंय ना खंय एक्सप्लोर करूंक वयता. आयज आंबोली एक्सप्लोर केलो, फाल्यां मांगेली एक्सप्लोर केलो, अशे तरेन सद्या एक्सप्लोर करपूच म्हजें चालू आसलें. आनी तितून नाय म्हणटा तशें म्हाका तुमचे बरोबर उलोवपाक टायमूच गावनासलो, कारण हांव म्हज्या मजे मस्तीन आसलें. बरी भरपूर मजा केली, बरें एन्जॉय केलें, एक्सप्लोर केलें मनाक जाय तशें. ह्या फावट तर खूपच एक्सप्लोर केलें हांवें, कारण सदांच काम काम काम. आनी अशें ना की हांव एक्सप्लोर करूंक वयतालें म्हणजे काम घरा कडेन चालू नासलें, काम घरा कडेन चालूच आसलें, बट सायड बाय सायड ते काम चालू आसतना हांव एक्सप्लोर सुद्दां करतालें. म्हटल्यार घरा कडेन लक्ष आसलो कशा तरेन काम चालू आसा तें, आनी प्लस एक्सप्लोर सुद्दां हांव करतालें. तर सगळ्यान पयलीं मातसो तुमकां आवाज येवं शकता, कारण घरा कडेन काम चालू आसा, तेका लागून टायल्सांचें काम चालू आसा. म्हटल्यार आमचें अजून स्टार्ट जावंक ना, ते जशे व्हिडिओ येतले तशे तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आमचें अजून टायल्सांचें काम स्टार्ट जावंक ना, तर बट घरा कडेन काम चालू आसा. सो सोडून तो टॉपिक वेगळ्याच हितून वयता मागीर. तर तुमी पळयलेच आसतले हालींच्या दिसांनी एक्सप्लोर बीन केलें भरपूर. तर खूब दिसांनी आयज टायम गावलो. आय थिंक सो हो व्हिडिओ जो आसा ना तो आय थिंक सो 4-5 दीस जाले गॅप घेवन व्हिडिओ करता. म्हणजे एक्सप्लोर जे व्हिडिओ आसले ते हांवें सगळे क्लियर केले. खूब व्हिडिओ आसले, अजूनय खूब व्हिडिओ आसा, शॉर्ट व्हिडिओ बीन घालपाक जाय म्हाका. बट पळोवया एडिटींग केन्ना जाता त्या प्रमाणे हांव ते तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी भितरल्या भितर म्हाका सबस्क्रायबरांनी सुद्दां मदींचे कॉन्टेक्ट केल्ले की सुप्रिया तूं एक्सप्लोर करता, बट आमकां भंय दिसता, कारण थोडे अशें रिस्की आसा की भंय दिसता. सो एक्सप्लोर करता ते कर, बट सांबाळून कर. सो तेका लागून खरेंच थँक्यू हां, कारण तुम्ही अशें कन्सर्न दाखयलें म्हाका की म्हटलें मांगेलीचो वॉटरफॉल जो आमी एक्सप्लोर केल्लो न्हू, तेज्या मागीर तर खूब जाणांनी कॉन्टेक्ट केल्ले म्हाका, सुप्रिया रिस्की आसा हां, सांबाळून कर, स्पेशली जे फातर आसता ते म्हणजे स्लीप बीन जाता म्हणून. सो तेका लागून बरें दिसलें, खरेंच बरें दिसलें की तुमी खरेंच चिंतता म्हणून. सो तेकाच लागून आयज हांव बसला म्हाज्या गोश्टी मनांतले तुमचे बरोबर शेअर करूं. सो थंबनेलार कळ्ळें आसतलें तुमकां. तर सद्या अशें चालू आसा की मदीं म्हाका अशें मनानसून प्रश्न येता की हांवें यूट्यूब बंद करपाचो म्हणून. आनी तितून त्या विचारान हांव व्हिडिओ करूंक पावना. म्हटल्यार नॉर्मल डेली ब्लॉग जे आसता ते करूंक पावना. आतां एक्सप्लोर ब्लॉग असले ते हांवें क्लियर केले, शेअर बी केले तुमचे बरोबर. बट मदीं म्हाका अशें दिसता की हांवें यूट्यूब सोडल्यार बरो काय. कारण कित्याक लागून जाणा मदीं हांव डिमोटिवेट जाता, खूब डिमोटिवेट जाता. कारण लायफान अपडावन तर खूब चालू आसा सद्या, ते काय हांव तुमकां डिटेल्सान सांगूच शकना. खूब चालू आसा. एन्जॉय करता, बट एन्जॉय करता तितल्या पुरती ते कशें अपडावन जे आसता ना ते मायंडानसून गायब जाता. बट एन्जॉय करून येयल्या उपरांत आसले तशें ते गोश्टी मायंडान परत येता. आनी तितून मदीं म्हाका अशें दिसता की पळय हांव व्हिडिओ बीन अपलोड करता, म्हाजे सबस्क्रायबर्स सुद्दां बरे आसात, बट म्हाका तो रिस्पॉन्स येयना, ते व्ह्यूज येयना. सो मदीं म्हाका अशें दिसता की म्हाजे सबस्क्रायबर तर खूब आसा, अरावंड आतां तर 7K जातले थोड्या दिसांनी, रोखडे म्हणटात तशें. तरी बट तो रिस्पॉन्स येयना, ते व्ह्यूज येयना म्हाका. सो म्हाका मदीं अशें दिसता की यूट्यूब सोडलो बरो. बट यूट्यूब जो हांवें स्टार्ट केल्लो तो हेका लागून असो केन्ना करूंक नासलो की तितूनसून आमकां कितें तरी मेळटलें, कितें तरी फायदो जातलो ना. बट हेज अ एक मेमरी उरतात. प्लस म्हाका आवड आसा यूट्यूबाचेर व्हिडिओ बीन करप. म्हाका व्हिडिओ बीन करूंक आवडटा, एक्सप्लोर करूंक आवडटा. आनी तेच गोश्टी हांव नॉर्मल जे लायफान म्हजे जाता तुमचे बरोबर शेअर करता. बट हालींच्या दिसांनी हांवें खूब नोटीस केला की हांव नॉर्मल ब्लॉग घालता, तो रिस्पॉन्स येयना, ते व्ह्यूज येयना, आनी इवन तुमचे कमेंट्स सुद्दां येयना. तितून हांव खूब डिमोटिवेट जाता. इतलें डिमोटिवेट जाता ना की म्हाका अशें दिसता की व्हिडिओ बंद करपाचे, व्हिडिओ करपाचेच ना म्हणून. सो म्हटल्यार आयज तुमच्या वांगडा उलोवया की हांवें खरोच यूट्यूब बंद केल्लो बरो की कितें म्हणून. एकदां दिसता ना अशें मनान की एकदां बसत जाल्यार विचार खूब येतात.
सो सेम थिंग माझ्या मनान खूब एकदां विचार येतात आनी तेतून मागीर म्हाका इफेक्ट बी जाता, डिमोटिवेट, हांवूच डिमोटिवेट जाता. आनी तेन्ना म्हाका गरज पडटा की कोणी तरी म्हाका मोटिवेट करपाचें, कोणी तरी म्हाका सांगपाचें की अशें ना, केन्ना केन्ना अशें जाता म्हणून. आनी हालींच्या दिसांनी तुमचे तशें कमेंट येयना. सो म्हाका अशें बी दिसता की म्हाका म्हणजे हांव तुमकां एंटरटेन करिना गाय, म्हाजे व्हिडिओ तुमकां आवडना गाय, कारण तुमचो तसो रिस्पॉन्स येयना, तुमचे तशे बरे बरे कमेंट येयना. पयलीं तुमी कशी म्हाका बरे बरे कमेंट करताली, तुमी म्हाका गायड करताली, कितें कितें सजेस्ट करताली. बट हालींच्या दिसांनी ते हांवें नोटीस केला की तें तशें जायना. जावं शकता की तुमी खंय तरी बिजी आसता, बट सो मदीं मदीं हांव डिमोटिवेट जाता. म्हणजे म्हाका अशें दिसता व्हिडिओ करपाचेंच ना कशें अशें दिसता म्हाका, कळ्ळें ना. म्हणजे एक मन म्हाजें अशें करता की व्हिडिओ करपाचें, एक मन करता की नाका व्हिडिओ करपाचेंच ना, अशें बीन दिसता. सो म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, खूब कन्फ्यूज आसा. सो आयज म्हटलें तुमच्या वांगडा बसया उलोवया, बट म्हाका कळना कशें कितें तें, म्हाज्या मायंडान कितें चालू आसा तें म्हाका खबर ना, या म्हाजो खंय ना खंय मूड स्विंग जाता हें बीन म्हाका खबर ना. जाता ना एकदां अशें टेन्शनान बीन आसलें कांयच करिनशें दिसना, तेका लागून. सो म्हटलें हांवें तुमच्या वांगडा उलोवया, तुमी म्हाका कितें तरी सांगूंक शकतात ना. सो अशें आसा. बाकी आतां घराचें सांगपाक गेल्यार खूब आसा अपडेट. हालींच्या दिसांनी एक्सप्लोर व्हिडिओ करतालें हांव, सो तेका लागून घरा रिलेटेड तुमचे बरोबर कांय शेअर करून पावकूच ना. मदींचे 4-5 दीस जाल्यार हांवें गॅप घेतलो. शेअर करपाक खुबश्यो गोश्टी आसा तुमचे बरोबर, बट म्हाजो मूडूच येयना व्हिडिओ करपाक बी, खबर ना कित्याक म्हणून म्हाजो मूड येयना बट व्हिडिओ करपाक. आनी जशें की हांवें तुमकां सांगलें की म्हाका दिसता की यूट्यूब बंद करपाचो, यूट्यूबाचेर व्हिडिओ घालपाचे ना. सो नो आयडिया म्हाजो मायंड कितें सांगता, कितें चल्लां म्हाज्या मायंडान म्हाका खबर ना. सो तुमकां कितें दिसता हें कमेंट करून सांगा. तरी हांवें 4 दीस गॅप घेतली. लास्ट आमी तळेखोल गेल्ली, तेज्या उपरांत हांवें गॅप घेतली तशी ना गॅप घेतली की म्हणजे अशें रेस्ट बी केलो हांवें. बट मदीं मदीं अशें जाता ना की व्हिडिओ करपाचें ना. एक्झॅक्ट कितें रिजन तें म्हाका कांयच खबर ना. एक्झॅक्ट रिजन म्हणजे अशें की हांव डिमोटिवेट जाता, कारण तुमचे कमेंट येयना, तुमी म्हाका गायड करिना, तुमी म्हाका कितें तरी गोश्टी समजयना. इवन एक्सप्लोर केलें हांवें तरी तेतून तुमी कांय अशें कमेंट करूंक ना म्हाका. सो तेका लागून सो तुमकां कितें दिसता हें कमेंट करून सांगा की हांवें खरोच यूट्यूब बंद करपाचो. आनी अशें ना की आतां थोडी अशें म्हणूंक शकता की तूं कॉन्टेंटाक लागून अशें सांगता बीन आसतलें की यूट्यूब बीन बंद करता म्हणून. ना, तर कॉन्टेंटाक लागून ना, पण हांव खरेंच सांगता की हांवें खरोच यूट्यूब बंद करपाचो की कितें हें म्हाका कांय कळना. कारण यूट्यूब बंद करपाक गेलें न्हय जाल्यार ती म्हजी एक आवड आसा, म्हाका आवडटा तें करपाक, व्हिडिओ शूट करपाक, अपलोड करपाक, तुमचे बरोबर शेअर करूंक. बट समटायम अशें जाता की हांव डिमोटिवेट खरेंच जाता तेका लागून. सो बाकी कॉन्टेंटाक लागून अशें ना की हांव व्हिडिओ बीन घालता म्हण, बट मदीं मदीं म्हाका जाता डिमोटिवेट हांव जाता, कारण तशें व्ह्यूज येयना. ज्या प्रमाणे म्हाजे सबस्क्रायबर आसा अरावंड 7K आसा, त्या हिसपान एटलिस्ट 4K तरी वचपाक जाय, एटलिस्ट 3K तरी वचपाक जाय. बट म्हाजे व्ह्यूज खूब डावन आसात सद्या, सो म्हाका कांयच कळना. सो तुमी कमेंट करून सांगा प्लीज कितें कशें कितें करून. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगाच हेंड करुया आनी म्हणटा तशें नेक्स्ट व्हिडिओन बीन तुमकां दाखयता मागीर घराचो अपडेट कसो कितें जसो म्हाजो मूड हे जाता तसो. बट हो व्हिडिओ पळोवन तुमी म्हाका खबर आहा तुमी कमेंट बी करतली आनी कितें तरी म्हाका गायड करतली म्हणून. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करुया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय.